आमी एक कंप्लेंट घातलेली, CMान कंप्लेंट केल्या, परत DGक केल्या आणि SP नॉर्थ आणि आमची लोकल MLA आहा पळय तिका. आणि ही कंप्लेंट आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक अंजुना पुलीस स्टेशनान येयल्ले. कारण कितें आहा, आयज तुमी पळयतले रातचे 12 जाल्या उपरांत ही नायजेरियन होस्ट जावं कितें तरी आसता, म्हटल्यार तेंचे अशें मोठ्या फॉर्माट हें आसा की रातची 12 उपरांत हांगासर थंय आपलो धंदो चलयता, प्रोस्टिट्यूशन जावं आनी कसलो. म्हळ्यार हे आमी सगळे नजरेक हाडून दिला PIच्या, आनी ताका सांगलां की बाबा तुमी हेचेर एक्शन घेया, कित्याक हे आतां आमच्या लोकलाक डेंजर जालां. लोकलाक डेंजर जालां की फाल्यां आमची बायलां भुरगीं जावं चेडूं आहा तेंचे नजरेन वचत हे फाल्यां वाडोवंक शकता. म्हणून हे आमी खंय तरी स्टॉप करूंक हांगासर. म्हणून हे आमी सगळे आतां PIक सांगलेले, PIन बरो आमकां रिस्पॉन्स दिलो. फाटल्याच्यान PIन तशें 2 नायजेरियनाक हाडून पासून हे केले. हितून हांव एक लोकलांक सांगता, तुमी होस्ट जाता जाल्यार तेंचे पेपर चॅक करा आनी C फॉर्मां तुमी हे करा, की आयज तुमकां लागून हांगा पुलिसांक प्रॉब्लेम जाता. म्हणून हांव हे लोकलांक पासून तुमी दवरता आसतना हे चॅक करा. तसेच प्रोस्टिट्यूशनूच न्हू, खंय तरी पयलीं आमी खंय ड्रग्साचो पासून सेवन ह्या वर्सा भरपूर जाल्लो आसा. त्या बद्दल तुमचें मत कितें आतां? पळय, ड्रग्सा सेवन म्हणजे आयज तुमी पळयलां आमच्या लोकल पिड्ड्यार जाल्यार, इवन चेडवां लोकल पिड्ड्यार जाता, जावं आयज खूब मोठो हितून जाला ड्रग्साचो. हो खंय तरी स्टॉप जावं. आयज कितें बारीक पेट्रोलाक हाडून फायदो ना. हेंचे व्हडले कोण मेन कोण आसा पळय तेंकां धरूंक जाय न्हू. गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव की हेचेर बेगीन तेचेर हे करपाक कारवाई करून कितें तरी एक्शन करपाक जाय न्हू. नाजाल्यार हो आयज म्हाका सांग आयज सगळ्याक पसरलेलो आहा. मेमोरंडम जेन्ना आतां तुमी दिला, तुमी म्हटलें की खंय तरी नायजेरियन जे अशे वायट धंदे करतात आनी तुमी आतां सगळे नदरे समोर हाडून दिले. तुमकां दिसता खंय तरी गोवा पुलिसान पेट्रोलिंग जे आहा खंय तरी वाडोवपाचें आहा? हय, पूण कित्याक गोवा पुलीस हे बरें काम करता. आमी सगळ्यात पयला तेंचे सगळे म्हाका सांग आतां म्हापसाट SP आहा तो बरें काम करता. तेच्या अंडर 3 पुलीस स्टेशन आहेत. सगळ्याक पयला आमी तेचें बरें काम आसता. पूण कित्याक तेंकां पेट्रोलिंग करपाक ते CI जाय पडटा न्हू. आतां म्हाका सांग तेंकां लेडीज स्टाफ जाय पडटा जावं कॉन्स्टेबल जाय पडटा, ते खंयचे हाडटले? ते दिवंक जाय न्हू गव्हर्मेंटाक. तेंकां आयज रातचे आसता पळय तेन्ना तेंकां मेन म्हणजे रातचे तेंकां कितें फेसिलिटी जाय त्यो दिवंक जाय. म्हणजे स्टाफ वाडोवपाची गरज आसा अशें? स्टाफ वाडोवंकूच जाय, कित्याक रातचो हो कांड जाता न्हू. बारीकशें पळोवंक गेल्यार तुमी सगळ्याक आतां ह्या हिसपान ड्रग्साचें म्हणूंक जाय, प्रोस्टिट्यूशनाचें म्हणूंक जाय, नायजेरियन जे आसा तेंचे कडल्यान चड वाटेन आमकां सगळे हे दोनी आसा पळय तेंचे वरसून चड येता. सो हांव कितें म्हणटा, ज्या पर्यंत स्टुडंट विजा पडटा, स्टुडंट विजा म्हणून जेन्ना हांगा गोंयांत इंडियेन येता, सो तो तेंचो वॅलिडिटी टायमार पर्यंत तेंकां खंयसर रावता ते ओनरांनी तरी कन्फर्म करूंक जाय. तेंचे डॉक्युमेंटेशन जर पुलीस गार्ड तेणी सारकें केलें जाल्यार तेका लोकांक पुलिसांक कळटा बाबा हेंचो ओवर स्टे जाला, ही बेश्टी हांगा रावता. सो तो तेंकां परत डिपोर्ट करूंक मेळटलें. सो ते इलिगलिटीज करपाक जेन्ना लिगल तूं येता तेन्ना इलिगलिटीज करपाक तूं पावना. सो तूं इलिगल रावता तूं इलिगलूच करतलो. सो ते म्हाज्या हिसपान तरी लोकलांनी जे आमचे लोकल जे रेंटाक दिता घरां आनी कितें करता, जशें साहेबान सांगलें आमकां की लोकलूच रेंटाक दिता तेंच्यांनी मातशें पळोवन घेवचें. आनी साहेबान आमकांय सांगलां की तुमकां नजरेन येता ते मातशें फुडें हाडून आमकांय नजरेन हाडून दिया, आमी सुद्दां तेजेर एक्शन घेता, आमी तुमच्या वांगडाच एकामेकाची हेल्प करून काम करया. सो म्हाका तरी आयज साहेबान सांगलें तें पटलें. म्हणजे लोकली मातशें तेंकां लिगली सारकें घेवपाचें काय दिसता म्हाका. ज्या लोकांक कोणाक दिसता असले क्रायम जावं हे प्रोस्टिट्यूशन चलता तें तेंचे आमच्या नजरेक हाडून दिवचें. आमी तुमच्या वांगडा आसात आनी जे लिगली करूंक जाय तें आमी करतले. तशेंच आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा की अखंड भारत संविधान जर करतले जाल्यार हे संविधान हें असलें चलोवंक जायना. हेजेर गव्हर्मेंटान स्ट्रीक्ट कायदो हाडपाचो आनी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाची ही म्हाजी CM कडेन मागणी आसा. आयज जे आसा गोंयचे लोकल्स काही मेमोरंडम दिवपाक येयले, कितें प्रोस्टिट्यूशन इलिगलिटीज चलता त्या बद्दल कितें म्हणून? तेंच्यांनी आयज येवन हांगा मेमोरंडम दिलो आसा रिगार्डींग नायजेरियन लेडीज जे आसा ते हांगा भोंवता आनी ती इलिगल एक्टिविटीजान इनवॉल्व आसा. सो तेंच्यांनी तेंचें मेमोरंडम दिलें आसा. तेंकांय सांगलां आमी की सपोज तेंकां जर तशें कितें इन्फॉर्मेशन आसा ज्या जाग्यार ते रावता जाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. प्लस आमी लास्ट इयर आनी ह्या वर्सा आमी खुबशे नायजेरियन, युगांडा नॅशनल्स, लेडीज, जेंट्स आसा तांकां आमी अरेस्ट केल्ले जे ओवर स्टे आसले हांगा. इवन आमी NDPS केसीस आसा त्या NDPS केसीन
तांकां अरेस्ट केले आसा. सो हो ड्रायव्ह आसा हो आमचो फॉरेनर चॅकींग हो कंटिन्युअस आसा. आनी सपोज जर आमकां पेट्रोलिंग करतना जावं आमकां खंयचे स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन जर येया जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेता. जाल्यार एक 8 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं एक 3-4 दीस पयलीं आमी 2 लेडिजांक अरेस्ट केले युगांडा नॅशनल. ते ओवर स्टेईंग आसले. अशेंच आमकां भोंवता आसतना पेट्रोलिंगाक मेळिल्ले. तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले तेन्ना कळ्ळें की तेंचे कडेन वॅलीड विजा ना. सो विजा ना म्हणून तांकां वायलेशन अंडर आमी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो टील डेट ह्या वर्सा आमी 8 जाणां अरेस्ट केला आनी लास्ट इयर आमी 27 लोकांक अरेस्ट केले. सर जसं तुम्ही म्हणलं बऱ्याचशा जाग्यार की वेलीड डॉक्युमेंट्स ना. जेन्ना ते हांगर गोंयान एंट्री मारता तेन्ना पयला की ती खंय तरी स्टुडंट विजा घेवन येता आनी ते हांगासरूच तेंची स्टे जाता. तेचेर कितें व्हेरिफिकेशन पयलींच्यान जाल्लें आहा? स्टुडंट विजा म्हणून जेन्ना ती हांगा गोंयांत येता जावं खंयच्या जावं कोणाच्या घरान रावता हॉटेलान रावता त्या हॉटेल ओनर जाल्यार घराचो ओनर आसा तेंच्यांनी तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करपाक जाय. आनी सपोज जर ती व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स जर तेंचे कडेन आसत जाल्यार तांकां तेंच्यान स्टे दिवपाची. इफ सपोज जर ते विदावट व्हॅलीड विजा जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी लोकल पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म करपाक जाय की बाबा तेंचे कडेन व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स ना म्हणून. ते सांगतना खुबशे सांगता आपल्याक तांकां सपोज जर रावपाक जाय पडत जाल्यार ते ओरिजिनल आपले डॉक्युमेंट्स दाखयना. ते दाखयता आसतना झेरॉक्स डॉक्युमेंट्स दाखयता आनी ते कोणाचो व्हॅलीड जो विजा आसा पळय त्याची तो विजाची झेरॉक्स घेवन ते सगळे भोंवता. सो ते पळोवपाक ते सिमिलर आसल्या कारणान तेंचे ते झेरॉक्सेचेर ते आयडेंटिफाय जायना की बाबा होच मनीस खरो जो रावपाक येयलो आसा काय ना. ते तेंचे सी फॉर्म आसा ते भरपाक जाय. कोणूय खंयच्या सपोज तो हॉटेल गेस्ट हावस जावं कोणाच्या रेंटेड प्रिमायसिसान रावपाक येयलो जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे इमिजिएटली सी फॉर्म भरपाक जाय. ते सी फॉर्म भरपाक गेले जाल्यार तेन्ना तेंची व्हेरीफाय जातले. ऑनलायन सगळे व्हेरीफाय जाता की विजा तेचो व्हॅलीड आसा पासपोर्ट तेंचो व्हॅलीड आसा काय ना तो. सो लोकलांनी हेतून अवेर हें जावपाक जाय एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय की हांकां असली कोण आसा तांकां रावपाक दिवपाक जायना. सो आमी आसाच लोकांक सपोर्ट करपाक. इवन आमी आमचे ओन हाजेर आमी इन्क्वायरी करून कोण सपोज जर मेळत जाल्यार आमी एक्ट जाता आनी केसीस रजिस्टर केल्ली आसा.